पिले बाब तुगे सध्या ह्या दिसांनी सोशल मिडियाचेर सीएमा बरोबर व्हिडिओ खूप व्हायरल जाता. त्या मेरेच्यान सोशल मिडियाचेर एक अशी न्यूज जाला की तूं BJPच्या टिकेटीचेर बसपा आसा म्हणून इलेक्शनाक. कितें सारकें खबर? हांवें कितल्यो बायट दिलो हाय ऑर इंटरव्यू दिलो हाय. आय एम नॉट अ पॉलिटिक्स, आय एम नॉट इंटरेस्टिंग इन पॉलिटिक्स आनी हांव BJP गे मनीस न्ही. आज लोक कोण कोण तोळे झेलसीन कितें उलयताय तें उलयत रावन दी. कित्याक आमगे क्रिस्तांव धर्मा मुळो आहा जो कोण तुजे नाटकाय कोता तेका तुवें बक्षीच म्हूण. कित्याक ते हुंच्यानूय जाला चुकलो आहाय आनी देयर टायम इज नॉट गूड. माय टायम इज व्हेरी गूड. आय लव जीजस एंड एवरी डे इज अ गूड डे फॉर मी. फर्स्ट, CM इज अ गोंयचो CM. नंबर 2, CM इज अ पुलिसांगे मिनिस्टर. सो हांवें तेके प्रूफ करची नाजाल्यार कोणाय प्रूफ करपाचें. आज हांवें आमचे गोंयचे सायबाक लागून गोंयचे लोकांक लागून हांवें मुगे ओन रिस्क घेवन गार्ड्स दाखयले. आज CM हाती दोत्ते तो मुजे तेगे पुलीस ते गान बी घेना ते मुजेर गानूय मारूं शकतालो ना दाडोय मारूं शकतालो. हांवें तेका कितें सांगिलां, जोरी तर तूं तुगे बड्डेया पयलो तो आमगेलो क्रिस्तांव धर्मा अपमान केला सेंट फ्रांसीस झेवियर. तूं तेका दोना जाला. वी वोंट डू कॅन्डल लायट, वी वील डू फायर नायट म्हूण. आनी मात कोण बोर मागप्यान फोन करून सांगिलां राती 8 CMान तेका दोल म्हूण. जेन्ना दोल म्हूण हांव राती मुगे गाडी आनी मुगे फ्रेंडां घेवन 9:30 हांव भेणालसून तेगे घराकोय गेलो 1.5 hour. एक काली बुके दिन फुलां बॅट थँक्यू तेका दोल म्हूण. कित्याक आय वॉज हॅपी गॉड डीड अ मिरेकल म्हूण. सो हें केल्या तितून कितें वायट आहा पात्रांव. BJP म्हणटाय. आय एम नॉट अ इलेक्शन बसपी आनी आय एम नॉट अ पॉलिटिशियन. आय वील वर्क फॉर गोवा without politician because I love Goa and I love people of Goa, either they are Muslim, Hindu or Catholic. I love everybody. That's why Jesus give me always good energy and good life. Thank you sir. आणि आता तुका समज खंयची पॉलिटिकल पार्टी बी अप्रोच जाली जाल्यार तुका कितें विचार? I am not interested in politics but I will work for good candidate to fight for Goa. Not only Benaulim, all over Goa, because today people are listening to me. And thank you once more, Goan people. I loves you. I know how much you guys loves me. You come always Benaulim Beach just to take photo and interview with me. I love you people of Goa and all over the world. Thank you.